फॅमिलीचो हो 150वो गणपती उत्सव पडार खांडेपार ह्या गांवांत जाता। हो 150वो गणपती आमी हांगा साजरो करपाक खूब आनंद जाता, खूब बरें दिसता। आमच्या ह्या घरान या पडार खांडेपार ह्या घरान आयच्या तारखेक आत्ताच्या घडयेन हांगासर सादारण 80च्या वयर लोक आमी हांगासर सभासद आसा आनी हो आमी गणेशोत्सव मनयता। तशेंच आमच्या ह्या घराक आमच्या गणपतीक 150 वर्सां पूर्ण जाले असल्या कारणान आमच्या घरोबाचो जो वेदो आसा जाला पळय तो खूब कडेन पाविल्लो आसा। सादारणचे पूर्ण घराचे पळोवंक वचत जाल्यार 450च्या पेक्षा चड लोक ह्या घराच्या सभासद जाल्ले आसा। आता हो कार्यक्रम आमी जो 2 दिसांचो गणपती 27 तारीख पासून ते 4 तारीख पर्यंत आमी हांगासर मनयता आनी प्रत्येक दिसा आमी ह्या गणपती कडेन आमी भुरग्यांच्यो हांगासर कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो आसा। आनी आयज गणपतीचो 8वो दीस आनी आमी आयज ह्या गणपती 8व्या दिसा आमी हांगासर सांजचो 7 वरांचेर स्वर संध्या हो कार्यक्रम सुगम संगीताचो कार्यक्रम भजनाचो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा। तशेंच काल सुद्दां आमी हांगासर एक भजन मंडळ जे भुरग्यांची आरती सादरीकरण केल्लें आसा। चलये भुरग्यांची आरती नीव वाडे वास्कोच्या ती भुरगीं आयिल्ली आशिल्ली हांगासर। तशेंच हांगासर वेगवेगळे वाठारांतले जे भजनी कलाकार मंडळ आसा ते हांगासर येवन प्रत्येक दिसा हांगासर आपापली कला सादर केल्ली आसा। आनी तशेंच फाल्यां जो 9वो दीस गणपतीचो आसल्या कारणान फाल्यां आमी हांगासर इस्कोलाच्या भुरग्यां खातीर घुमट आरती स्पर्धा आयोजीत केल्या। ही घुमट आरती स्पर्धा अंत्रूज म्हालांतल्या स्कुलांतली आसा। आमकां आतां मेरेन 14 स्कुलांचे अर्ज आयल्या, एप्लिकेशन्स आयल्या आनी ते भुरग्यांक आमी सिलेक्ट केल्ले आसा। आतां सुद्दां आमकां मातशे वेळा पयलीं सुद्दां आमकां फोन आयिल्लो की आनी एंट्री आसा काय म्हणून, पूण 14 ग्रूप असल्या कारणान ते डिफिकल्ट जातले असल्या कारणान आमी घेवंक शकले ना। सो फाल्यां हांगासर 14 स्कुलांची भुरगीं हांगासर घुमट आरती स्पर्धा घेतली। आज ह्या पुण्यभूमीन आनी ह्या मटयेर आमी कुडाळकर फॅमिली आमच्या गणरायाचे 150वे वर्स मनयता। सांगपाक खूब खोस भोगता की म्हज्या पणज्याचो पणजो भिकू म्हणून एका वेळार कुडाळाक साकून आपल्या पोटाची वेवस्था करचे खातीर गोंयान आयले आनी तेद्या वेळार गोंयान म्हणजे एकूच एम्प्लॉयमेंट आसलो, कोणाकडे राखण्या खातीर रावप, गोरवां पळोवप हो एकूच एम्प्लॉयमेंट तेन्ना रेडिली अवेलेबल आसलो आनी त्या अनुशंगान ते गोंयान आयले। ताच्या उपरांत तागेलो चलो जो बाबनी आसा हे खंय आपली मोठी बांदपाक शकले ना, कारण ते सेटल जावंक शकले ना, हांगासरल्यान थंय अशें भोंवत रावले। पूण तांचे तिसरे जनरेशन दिपू म्हणून आसलो, ताका कोणी तरी सांगले अरे तुमची देवी कोण, तर ताणें सांगलें केळबाई सातेरी, कुडाळाक आमची देवी जी आसा ती केळबाई सातेरी। आनी तिजेच दुसरें रूप म्हणजे भूमिका आनी तेच्या छत्रछायेन पिळी ह्या धड्या म्हणटा थंय ताणें एक बारीकशी मोठी उबारली आनी तो थंय रावलो। पूण ताजो चलो जो जालो म्हणजे म्हजो पणजो जो नारायण कुडाळकर, हाका कोणी तरी सांगलें की तुमची ग्रामदेवता कोण, तर ताणें सांगलें कुडाळेश्वर म्हणजे शंकर महादेव। आनी महादेव त्या वेळार त्या सायडीन नासलो म्हणून ताणें न्हंय क्रॉस केली आनी कोडार ह्या गांवांत आयलो आनी कोडार गांवांत सोमनाथाचें देवूळ आसलें आनी तो ह्या सोमनाथाच्या शरणाक गेलो आनी हांगासरल्यान ताणें ती बारीकशी मोठी उबारली थंय फुडें आनी गणपतीचें पुजन केलें। कालांतरान तेणी 30 वर्सां पर्यंत निरंतर आपली गणपती पुजनाची सेवा केली, हांगासर केली आनी ताज्या उपरांत ताज्या आकस्मीक निधना उपरांत ती जबाबदारी म्हज्या आज्याचेर म्हणजे तातू कुडाळकर हाजेर येवन पडली आनी वयाच्या 15व्या वर्सा पासून ताणी जी सेवा निरंतर केली तो मरसर केली आनी 85 वर्साचेर ताजें निधन जालें। म्हणजे 70 वर्सां तागेली आनी आज्याची 30 वर्सां, ही 50 वर्सां 100 वर्सां जाता दोगांची मेळून आनी आजो मेल्यार आमकां 53 वर्सां जाली आनी ह्या 53 वर्सांक 3 फावटी आमकां गणपती पुजूंक मेळूंक ना। म्हणून आमी ही सगळे कॅल्क्युलेशन करून 150 वर्सांचो हो गणपती आज आमी हांगा मनयता